गोंय आमचें इतलें सुंदर आसा पूण तातूंत खुबशे विशय असे आसा जे गोंयची ओळख ना करपाक शकता काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह उबो जाता. चेंज ऑफ नेम तातूंतलोच एक भाग आसा आनी हो कितलो भयभीत आसा ताजो अंदाज अजून पर्यंत प्रत्येकाक आमकां आयल्लो ना अशें दिश्टी पडटा. पूण तो हाडपा खातीर एक स्पेशल प्रोग्राम आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येता. कारण थापा टू तारी किंवा लमाणी टू नायक जेन्ना जाता तेन्ना फक्त सरनेमा चेंज जायना जाल्यार ताजे रूट्स, ताजो समाज, ताजी जात, ताजो कल्चर हे सगळ्यो गोश्टी चेंज जाता आनी ताजी वेगळी ओळख हांव वेगळी अशी म्हणूंक सोदिना. कारण जेन्ना ओळख जेन्ना म्हणटा किंवा समाज जेन्ना म्हणटा ताका खूब हिस्ट्री आसता, कल्चर आसता तांचो. सो त्यो सगळ्यो गोश्टी आपणावप कशा तरेन शक्य आसा किंवा त्या गोश्टीचो अभ्यास असप कशा तरेन शक्य आसा. फॉर एग्जाम्पल आमी जस्ट म्हणटा की थापा टू तारी जर जालो जाल्यार तारी समाज जे आसा तांचो जो हिस्ट्री आसतली, तांचो कल्चर आसतलो, तांच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो भावना आसतल्यो त्यो कश्यो आपणावतल्यो काय जे तारी फक्त नांव लावन कितें तरी वेगळें कारण आसतलें काय हे सगळे विचार करपाची गरज आसा. आनी जर कायद्यान कितें संशोधन करपाची गरज आसा हे सगळे सारके दवरपा खातीर जाल्यार तें करपाक जाय सरकारान. आनी ताजेरूच उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर एडवोकेट मंगिरेश उजगांवकर बाब आसा जांच्यांनी ह्या विशयाचेर ऑलरेडी पयलीं सुद्दां काम केल्लें आसा आनी एक तज्ञ अशे ह्या विशया वयले. सगळ्यान पयलीं हो विशय तुमी कसो पळयता? आयज म्हाका दिसता खुबूच अश्यो केसीस जावपाक लागिल्ल्यो आसा. ऑफकोर्स लोक ऑब्जेक्शनां घालता बट कायदो सुद्दां खुबश्यो गोश्टी आसा. सगळ्यान पयलीं कशें पळयता ह्या विशयाचेर तुमी? ही जी गोष्ट नेम चेंज म्हणटा ती ज्या भरमसाट तरेन चालू आसा ही एकदम वायट गोश्ट आसा, स्पेशली आमच्या गोंयकारां खातीर. आमचें एक माणकुलें गोंय आनी आमच्या गोंयान सगळे एकामेका जाणांक वळखता. पूण कितें आसा, आज इतलें मायग्रेशन गोंयान जाल्लें आसा. मायग्रेशनाक डिफरंट रिजन्स आसतले बट दॅट डजंट मीन की खंयचो एक आतां भायलो मनीस मे बी आउट ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आमी आतां नेपाली, आतां जशें तुवें थापा म्हणलें, जो आतां तारी जावंक सोदता. मागीर खूब अश्यो समाजाच्यो सरनेम्साचे लोक आसा जे भायल्यान येवन आमच्या गोंयकारांची सरनेमां आपणावंक सोदता. कितें रिजन, कितें तांचें इंटेंशन आमकां कोणाक कांयच खबर ना. बट थोडे कायद्या प्रमाणे थोडे प्रोसिजरूय अशे आसा ज्या प्रमाणे ते फॉलो करपाक जाय. पूण अशें न्ही की कोणाक जस्ट कोणाक लत दिसली ऑर बाबा आनीक कितें लत दिसता ऑर आनीक कितें प्रॉपर रिजन नासतना नेम चेंज हे जावंकूच शकना. पूण आतां बायल मनीस आतां कोण लग्न जावन बाबा ताजें नांव चेंज जाता, एक्सेप्टेड. बाबा आनीक स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑर आमी आतां पोर्चुगीज करेक्शन, आतां थोडे आमचे पोर्चुगीज टायमा वयले नांवां थोड्यांची वेगवेगळी आसता. फॉर एग्जाम्पल कामत पयलीं कामोतीम बरयताले आनी स्पेलिंगां डिफरंट आसताली. पूण कितें आसा, हांगा आतां इशू तसो ना. भायले सरनेम्स जे आतां थापा म्हणलें तुवें, आतां कोण हांवें फाटीं ऑब्जेक्शन घाल्लें 1 वर्स 1.5 वर्स पयलीं आलागुंडी म्हणून एक कोण आमच्या गोंयकाराचे सरनेम घेवंक सोदतालो. आमचे गोंयकार भुरगे आज अशे सिच्युएशनान आसा की बाबा तांकां खूब गोश्टी, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन आसून सुद्दां थोड्यांक आमच्या भुरग्यांक सिटां मेळना, कोणाक जॉब मेळना, कोणाक खूब गोश्टी, कोणाक इलेक्शनाक रावंक मेळना, खूब गोश्टी आसता. अशे तरेन भायल्या मनशान आपलो नांव चेंज, सरनेम चेंज करून आमचे गोंयकारांचे सरनेम घेवन फूल कल्चरूच ताचो चेंज जातलो, रिलीजन चेंज जातलें, सगळेंच चेंज जातलें. आनी फाल्यां आमच्या समाजा खातीर गोंय सरकाराच्या वतीन ऑर भारत सरकाराच्या वतीन प्रत्येकाक स्किम्स आसा, स्किम्साच्यो मिसयूज जातलो. खूब गोश्टी आसा ज्यो जावंक आमी गोंयकारांनी जावंक दिवपाक जायना. आनी ह्या खातीर आमी फाटल्या फावटी मागिल्लें सरकारा कडेन की बाबा हो एक्ट स्ट्रॉंग करचो म्हणून. फाटल्या म्हज्या हांवें एक फाटीं जें ऑब्जेक्शन घाल्लें, एक अलागुंडी नांवाच्या एका मनशान नेम चेंजाक घाल्लें आनी ताचे आमी जेन्ना डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय केले, आय वॉज द फर्स्ट वन टू फायल द ऑब्जेक्शन. कारण म्हज्या मळ्यांतले जे म्हजे शेजारी आनी सगळे लोक आशिल्ले ते सगळे जाण आयले आनी एकदम आबूज जाले. कित्याक काय म्हणल्यार ताणें आपलो जो रेजिडेन्शियल एड्रेस दिल्लो दॅट वॉज ऑन द बेजीस ऑफ लीव एंड लायसन्स, जो आतांय कंटिन्यू ना, पयलीं एकदां केन्ना आशिल्लो. आनी आमच्या मळ्यान ताणें एड्रेस दिलो. आनी म्हळ्यार आमचे पणजेन अशे एक भाग आसा जो सगळे जाण एकामेकांक सारके वळखता आनी क्लोज डोर सगळे हेरिटेज एरिया आनी सगळे एकामेकांक वळखता. पूण ह्या नांवाचे मनीस केन्नाच थंय केन्ना रावूय ना आनी केन्ना अजून मेरेन नाय बी. सो अशें जावंकूय शकना. सो त्या खातीर बाबा आमी मेळून एक ऑब्जेक्शन घालें. मागीर आनी एक म्हज्या बरोबर ऑलमोस्ट गोंयच्यान एक एटलिस्ट एक 10-12 जाण ऑब्जेक्टर्स आयले आनी इवन समाजी आयलो, ते पर्टिक्युलर समाजी, तांणी ऑब्जेक्शन. आतां सद्या ते सबज्युडायस आसा. बट ताणें एक फेक आपलो एड्रेस दिवन दाखयला की बाबा आपूण हांगाचो, आपूण हांगा रावता आनी हें तें. ताचेर आमी ऑब्जेक्शन घाला. अजून इट इज स्टील पेंडींग बिफोर द कोर्ट.
प्रत्येक फावटी आमी म्हणटा की आपल्या सरनेमाचो गर्व आसपाक जाय, म्हाका तरी आसा. बट सरनेम चेंज करपाचें कारण कित्याक येता आसतलें? एक रिजन आसा की स्किम्स अवेल करपाक, वेगवेगळ्यो स्कीम मेळटा त्यो घेवपा खातीर. आनीक कितें कारण आसूं येता, ऑर स्कीम हे मुख्य कारण आसा? आसूं शकता, प्रत्येकाची इंटेन्शन सांगूं येना. आमच्या गोंयान आज इतले आमकां स्किम्स आसा आनी जे मे बी बाकीच्या स्टेटींनी आसना. हांव म्हणटा कोणाक कितें आपलें नांवां चेंज करपाक लज दिसता, आपल्या स्टेटीन वचा, आपले खंयचो रेजिडेन्शियल एड्रेस थंय वचा, चेंज करा आनी तुमी हांगा सेटल जाय. सेटल जावपाक कोणाक काय आमी आडावंक शकना. बट कितें खंयचेंय आतां विदावट एनी बेजीस सरनेम घेवप, आनी सरनेम घेतलें म्हणून फक्त सरनेम जायना. सरनेमा फाटल्यान ताचो कल्चर, रिलीजन, ताचे बरोबर स्किमी, मागीर वेगवेगळे तरेच्यो गोश्टी येता. आनी आतां ह्या सगळ्या भितर एक गोश्ट आसा की कशा तरेन, कारण एकदां हांवें चेंज ऑफ नेमाक घातलें सरनेमाक, जाल्यार खंयच्यो क्रायटेरिया आसा ज्यो पळयता. कारण हांव जर स्वता जर म्हाजें जर चेंज ऑफ नेम करपाक गेलो जाल्यार सुल्लीकराचें आनीक कितें करपाक गेलो जाल्यार म्हाजी हिस्ट्री आसतली, म्हणजे ट्री आसतलें, म्हाजो आजो हे ते आमच्या गोंयची सगळ्यो फॅमिली सगळ्यो आसतल्यो. बट अशें जेन्ना थापा म्हणून कोण तरी येता आनी हांगासर तारी करपाक सोदता, कोण तरी लमाणी म्हणून येता आनी नायक करपाक सोदता, हाजें कशें कितें जे चेंज ऑफ नेमाक आसतना कितें पळयतात? ना जालां कितें, आमचे न्ही खूब वर्सां जाले ह्यो गोश्टी घडत आसा. फक्त जालां कितें, आतां ह्यो उगड्यार येवपाक लागला की कारण सोशल मिडिया वाडल्या आनी लोकांक एक जागृताय जाल्ली आसा आनी स्किम्योय अश्यो जाल्ल्यो आसा आनी वेगवेगळे तरेच्यान भुरगे सगळे जाण आतां सगळे सोशल टॅक फ्रेंडली जाल्या. म्हणून सगळ्याक खंय ना खंय पेपरार येता, सोशल मिडियार येता, कोर्टाच्या नोटीस बोर्डार येता, हे नोटीस जावंक लागला आनी थंयच्यान लोकांक कळूंक लागला की बाबा अश्यो अश्यो गोश्टी घडटा. पूण कितें आसा, आतां नेम चेंज करपाक जाय जाल्यार एटलिस्ट म्हजें सजेशन तरी अशें आसा की जरी आमचो गोंयचो कायदो इतलो स्ट्रॉंग नासूं पूण आतां तो करपाक जाय. जशें की खंयच्या समाजाक, समज आतां खंयचें सरनेम घेता आनी त्या पर्टिक्युलर समाजाक तरी एटलिस्ट कितें तरी एक नोटिफिकेशन, नोटीस तरी वचपाक जाय, जें अजून मेरेन तरी गेल्लें ना. तरी वी आर ट्रायींग अवर लेवल बेस्ट की बाबा, आनी सरकारूय मे बी ट्राय करता आसलो, कित्याक लास्ट टायम एसेंब्लीनूय गाजिल्लें की बाबा कितें कितें तांच्यांनी मॉडिफिकेशन चेंजीस करपाचें चिंतल्या म्हणून. सो दॅट इज द नीड ऑफ द आवर. सो आतां म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं तुजो बॉर्न आनी तुजो जो आजो आसा तो गोंयचो आसपाक जाय, म्हणजे गोंयान जल्मा अशें कितें आसा, तसो कितें तरी हो लॉ आसा सद्या, कितें आसा? म्हळ्यार तुजो आवय बापूय, तुजे आजो आजी, हे एक 2 ते 3 जनरेशन गोंयकार आसपाकूच जाय, जाच्या खातीर हे हरशी कायदो आसपाक जाय. थोड्यो गोश्टी तातूंत लूप होल्सूय आसा, ज्या खातीर हे आतां कोर्टान घालून दे आर ट्रायींग की फाल्यां कोणें नो ऑब्जेक्शन घालूं ना जाल्यार सुळसुळीत जावन पडलें. मागीर एकदाचें जालें की कोण काय करूं शकना. आनी आतां आनी एक हातूर भयभीत आसा की आमी फुडल्या 20 वर्सांचें उलोवया, जेन्ना आतां समजा तारी म्हणून कोण करता, नायक म्हणून कोण करता, फुडल्या 20-25 वर्सां उपरांत तांचे फुडले जनरेशन येतले ते नायक आनी तारी म्हणून, पूण तांकां हिस्ट्री, कल्चर ह्यो गोश्टी खबर आसच्यो ना. पूण ते जे कितें सांगता, फॉर एग्जाम्पल गोरखा म्हणून कोण तरी डिसोजा डायरेक्ट धर्मच आमचो चेंज करूंक सोदता, कोण तरी थापा जो आसा तेंचो जो कल्चर आसा ते जर तारी समाजाचो कल्चर म्हणून दाखोवपाक लागले जाल्यार कितलें वायट आसा. हो एक अंदाज गोंयकारांक येयला काय अजून? आमी इतले वर्सां आमच्या पुर्वजांनी ते आतां म्हणसर आमी सगळ्यांनी गोंयकारपण राखून दवरलां. पण कितें आसा, आतां जशें म्हणटा की गोंयान वेगवेगळे तरेचें आतां मायग्रेशन जावंक लागलां, तातूंतल्यान देर हॅज टू बी समथींग की बाबा नांव चेंज करपाक बाबा एटलिस्ट कितें तरी क्रायटेरिया आसूंकूच जाय, आनी मेन इज समाजाचो तरी एटलिस्ट कितें तरी NOC ऑर कितें तरी एक आसूंकूच जाय. ह्या सगळ्या भितर समाज सर्टिफिकेट जेन्ना आमी म्हणटा, खंयच्याय गोश्टीक समाज सर्टिफिकेट लागता, तांचो रोल सगळ्यान म्हत्वाचो येता. आनी तांचे कडेन ही सगळ्यान चड जिम्मेदारी आसतली की खंयचे नायक म्हणा, तारी म्हणा किंवा डिसोजा, फेर्नांडीस कोणूय जर नांवां घेता जाल्यार ती तांचे कडल्यान तरी येवपाक जाय, ऑर तांच्यांनी ऑब्जेक्शनां तरी घालपाक जाय. बट ते घालतना दिश्टी पडटा तशें अजून मेरेन तरी म्हज्या तरी त्या मॅटरीन समाज, त्या पर्टिक्युलर समाज आयला, जरी लेट आसूं बट आयलो, घाला. अशेंच सगळ्या समाजांनी बाबा सिरियसली घेवंक जाय, कित्याक एवरी मनीस ऑर इंडिविज्युअल सट्ट करून गोंयकार आमचे सुशेगाद गोंयकार, कोण सट्ट करून बेश्टे कोणाच्या हातून घालूंक वचना, ऑर कोणाक भिता, ऑर मे बी सम अदर रेस्ट्रिक्शन. बट कितें समाज म्हणून त्या पर्टिक्युलर समाजान हे कॉग्निजन्स घेवचेच पडटले, इवन दो इन फ्रॉम द कोर्ट ऑर सब रजिस्ट्रार खंय तरी तुमकां कितें तरी तांची NOC ऑर कितें तरी घेवचीच पडटली, आनी समाजाक हातून कन्सिडरेशनान घेवचोच पडटलो. खूब
म्हत्वाची गोष्ट आसा ही आनी सरकारान सुद्दां हो विचार करपाक जाय की जेन्ना तुमी चेंज ऑफ नेम ग्रांट करपाक सोदता जाल्यार एटलिस्ट आमी जेन्ना गोंयकार आसा किंवा ताजे जे फॅमिली ट्री आसा ह्यो सगळ्यो तुमकां मेळटल्यो समाजाच्यो किंवा बाकीच्यो सुद्दां सर्टिफिकेटी तुमकां वळखीचे कोण तरी मेळटले खुबश्यो क्रायटेरिया आसतल्यो ज्यो घेवन नेम ऑफ चेंजाक वचूंक शकता बट थापा टू तारी कोण तरी गोरखा टू डिसोजा और लमानी टू नायक जेन्ना जाता तेन्ना खरेंच क्रायटेरिया कितें आसा ही समजून घेवपाचो प्रयत्न करा. इट इज नॉट जस्ट चेंज ऑफ नेम की सरनेम चेंज जाता ताज्या फाटल्यान पूर्ण कल्चर चेंज जाता ताजो रूट्स चेंज जाता ताजो समाज चेंज जाता आनी तो गोंया खातीर कितलो भयभीत आसा हें समजून घेयात. हांव आजून पर्यंत गोंयकारांकूय सांगपाक सोदता जेन्ना तुमकां अशें नजरेक येतात तेन्ना एटलिस्ट मिडियाच्या फुड्यान किंवा डायरेक्ट ऑब्जेक्शनां तरी घालपाचो प्रयत्न करा. जशें मंगेश बाब हांच्यांनी पयलीं सुरवात केल्ली खूब दीस पयलीं तेंच्या हायकोर्टान सद्या म्हाका दिसता ही केस लोवर कोर्टानूच चालू आसा जे खंय घाल्ले पळय तेच कोर्टान सबज्युडियस आसा ते पूण अजून मेरेन ताचेर कांय तोडगो लागूना कित्याक खूब ऑब्जेक्शनां आयलीं आमचे मागीर खूब ऑलमोस्ट 15 जाण ऑब्जेक्टर्स तातूंत आसा आनी वी वील ट्राय अवर लेवल बेस्ट की आमच्या गोंयकार भुरग्यांचेर अन्याय जावंक आमी तरी दिवचे ना कित्याक फुडार आसा आमचो जो गोंयकार भुरगे आसा जाचे फ्युचर डिपेंड आसा आनी मिसयूज जावंक जायना. दोतोर एक गोश्ट हातूंत आनी एक आसा की हे कोर्टान वयच्या पेक्षा जर कलेक्टर लेवलाचेरूच जेन्ना ऑब्जेक्शन येता आनी थंयसरूच समजा कोण डायरेक्ट ना म्हणूं येता काय अश्यो गोश्टी जावं शकता. सरकाराक जाय जाल्यार करूं शकता बट कितें आसा अपील ही फुडें मागीर कोर्टानूच वतली पूण कितें आसा असल्यो गोश्टी जे सद्या ज्युरिडिक्शन आसा तेच ज्युरिडिक्शन सारकें आसा म्हज्या कोतान दिसता कित्याक स्ट्रिक्ट एक्शन्स कॅन बी टेकन इन कोर्ट्स रादर देन इन द लोअर एडमिनिस्ट्रेटीव लेवल. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तांच्यांनी ही गोश्ट सांगिल्ली आसा की जी गोश्ट आतां आसा त्या पद्दतीन जाल्यो जाल्यार आनीक बरें जातलें. बट येस जेन्ना अशें केन्ना तुमच्या नदरेक येता खंयच्याय नांवां जर इनजस्टीस जाता गोंयकारांचेर गोंयच्या समाजाचेर जे इंडिजिनस लोक आसा गोंयचे तांचेर अन्याय जाता असो तुमकां जर दिसता जाल्यार त्याच वेळाक मातशें कळीत करात कारण परत एक फावट सांगता इट इज नॉट जस्ट सरनेम जे चेंज जाता ताज्या फाटल्यान ताजी आयडेंटिटी गोंयची आयडेंटिटी आनी कल्चर समाज हे सगळे चेंज जातात. त्या खातीर सतर्क रावात आनी अशा तरेच्यो गोश्टी रिपोर्ट करपाचो प्रयत्न करा. ह्या गोश्टीचेर आमी आनीकूय सिरीज तुमच्या मुखार घेवन येतले इन डिटेल कशा तरेन जे प्रोसिजर आसा तो फॉलो जाता काय जायना तो प्रोसिजर खरेंच सारको आसा काय तो आनीक स्ट्रिक्ट करपाक जाय काय लोकांनी कशें विजील रावपाक जाय ह्या सगळ्या गोश्टींचेर आनीक आमी कांय गेस्ट तुमच्या मुखार घेवन येतले आनी हो विशय आमी तुमच्या मेरेन बऱ्या पैकी पावोवपाचो प्रयत्न करतले हे नक्की. दोतोर देव बरें करूं तुमी उलयले म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात GNH.